कुंकळेच्या थळाव्याचो फिश मिल प्रकल्पाक विरोध कायम आसा। या प्रकल्पाक राजकी तेको आशिल्ल्याचो आरोपूय थळावे करपाक लागल्यात। देखून पर्यावरण आनी आमच्या भलायकेक धोको आशिल्ले ह्या प्रकल्पा आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। मजगती ह्या प्रकल्पाक लागून बेकायदेशीर रितीन रस्तोय बांधला, तशेंच सरभोवतणच्या वाठारांनी घाणवास मारता। या संदर्भात कागाळ करून लेगीत अजून मेरेन कसलीच कारवाय जाल्ली ना अशी खंतूय थळाव्यांनी उक्तायला। ऐका तांचे दुखणे। आमची जी सोशोदा जी एग्रीकोला ही वेरोडाची एक मिटींग जाल्ली काल आनी आमचे खूब मेंबर्स आशिल्ले थंय। सांगपाक वच म्हणल्यार थोडे आमचे मेंबर्सांनी जे कुंकळेचो एक मोठो इशू चालू आसा रिगार्डींग एक फिश मिला थंयच्यान जे तेंगे प्लॅन्स आनी दाखयला ते तेंगे एक रोड दाखयला तो आमकां दिसता आनी खात्री आसा आमच्या लोकांक बी म्हूण तो काल क्वेश्चन रेज केल्लो की आमगे सोशोदात प्रॉपर्टींतल्यान ते दाखयलो म्हूण रोड। आतां गोष्ट म्हणल्यार अशी आहा की जेन्ना एक कितें एक प्रपोजल मांडटा आनी कितें एक प्रोजेक्ट येता तेका गव्हर्मेंट रोड पळयता, बाबा 10 मीटर रोड आसा, 100 मीटर रोड आसा आनी तो रोड खंयच्या प्रॉपर्टींतल्यान गेलो तो। आतां आमकां मेळट्या भशेन इन्फॉर्मेशन, रायट टू इन्फॉर्मेशन आमकां मेळट्या भशेन जो रोड जो दाखयता तो आमगे अर्द रोड आसा CMC एक्वायर्ड एरियांतल्यान, कुंकळी म्युनिसिपालिटीची एक्वायर्ड जी लँड आसा थोडी तितूंतल्यानूच तो रोड दाखयला आनी आमगे सोशोदात दी एग्रीकॉलची आमगेली जी बॉडी आसा तितूंतल्यानूच तो रोड दाखयला। सो कालची मिटिंगे अशें डिस्कशन जाला की हेजे बद्दल आमी थरली वचोन प्रेसिडेंट शाबा देसायानी आनी तेगे वांगडी आसा तेमी आनी आमची लोकांनी अशें ठरयला की ह्या 2-3 दिसां भितर आमी एक सर्वेयर अपॉइंट करून कितें आहा ते रियलिटी चॅक करून ते मुखार तेजेर एक स्टेप घेता म्हूण की हे जे मॅटर आसा कुंकळेचें तेमी सिरियस घेवन हेजेर कितें तरी लोकांक न्याय दिवचो। कित्याक लोकांक तुमकां जेन्ना अपॉइंट करता, लोक तुमकां निवडून हाडटा तेन्ना लोकांक दिसता की तुमी तांकां न्याय करचो म्हूण, पूण हिंगा अधर्म जालो असो दिसता म्हाका। अधर्म म्हळ्यार कळपाचें हो अधर्म हिंगा चालू आसा, पूण आमी आमच्या लोकांक घेवन सपोज हे मुखार गेले जाल्यार सबंद लोकांक उठोवपाचें काम हें आमचें आसा आनी आमी हें करून दाखयतले आनी आमी हें कशें हिंगा जावूं दिवपा ना। आमकां एक गोष्ट क्लियर करपाक जाय की कुंकळेच्या गांवांत सद्याक पोल्युशन हें खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फिश मिलाचो वास आनी बाकीचे केमिकल हॅझर्डस वेस्ट आहा तेजे बद्दलूय बी आज लोकांक कन्सर्न आहा आनी लोकांचें आरोग्य हें जें पळय आहा बिगडत आहा। सो आयज ह्या फिश मिल जो न्यू प्लांट येवपा आसा ह्या फिश मिलाच्या जे कोण ओनर आसा ताणें आमकां हायकोर्टान वयल्लो आनी आज त्या लोकांनी हायकोर्टांतल्यान पळय काडलो आहा। आमी कोर्टाक गेल्लो नाशिल्ले, तेमी आमकां कोर्टाक वयल्लो आनी आज हें सिद्ध जाता की तांचें डॉक्युमेंटेशन जें कितें आहा पळय हें सारकें ना म्हणून। आज परत तेणी तेंचे जे एडवोकेट आशिल्ले तेणें सांगलें की आमचें जें हियरींग आशिल्लें GSPCB कडेन हें पुरेपूर जाल्ला म्हणून आनी आमची बाजू आयकना आसतना तेणी आमकां आमची हें रिजेक्ट केलें म्हणून। सो आज आमकां ऑर्डर पास जाला की GSPC कडेन परत हियरींग करचें म्हणून आनी जे लोकल रेजिडंट्स आहात तांचेय कन्सर्न आयकून घेवचे, लोकल जी बॉडी आसा तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे आनी हेजेर निर्णय घेवचो म्हणून। गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील।